प्रितीच्यानो, आयज फादर गॅब्रियल फर्नांडीस आनी पाद्रीपणाची मागणी घेतल्या आनी तांणी आपलो विशय विचून काडला. जावं म्हजें सवे तुज्या उतरा पोरमोणे. लोकाचे शुभ वर्तमान अध्याय 1 ओवी 30 आनी 8. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या दिसा आमी फादर गॅब्रियल फर्नांडीस हांकां पोरबी दितना तांच्या माय आनी पायक पळोवन आमी पोरबी दितना देव बरें करूं म्हणटा. आपल्या पुताक तांणी देवाच्या मोळ्यान वावरूंक फुडें काडलो आनी देवाचो वावर मुखार व्हरूंक आनी आमच्या डायसिजान ताका पाद्रीपणाची मागणी मेवल्या खातीर आमी ताका दिनवासता. आतां गॅब्रियलाचो भाव आनी ताची वोनी बोमानेस बिशप आग्नेलो पिनेरो हांकां हांचो सत्कार करतली. तांणी मुखार येवचें. थँक्यू. आतां गॅब्रियलाचो डॅडी आनी मम्मी बिशप ऑल्विन बरेटो हांचो सत्कार करतली. थँक्यू. आतां नवो पाद्री फादर गॅब्रियल फर्नांडीस फादर ऑल्विन बरेटो हांचो सत्कार करतलो. जॉन बरेटो हांचो सत्कार करतलो. थँक्यू. तशेंच फादर अँड्रू डिमेर्लो हांचो पूण सत्कार करतलो. थँक्यू. तशेंच फादर फ्रांसीस डिसुजा हांचो पूण तो सत्कार करतलो. प्रितीच्यानू, खंयची परब आमी समोरमतां त्या परबेची गोडसाण वाडोवपाक आमी केक कातरतां. तर आतां आमी ऑर्डिनेशनाची ही परब समोरमतना ही खुशालकाय वाडोवंक आतां आमी केक कातरतले. आनी केक कातरतना आमचें गायन मंडळ आमकां गायनांतल्यान आदार दितले.
उपकार मागता हो केक कुशीन व्हरचो. प्रितीच्यानू, आयच्या ह्या कुशालकायेच्या दिसा टोस्ट रेस करपाक आमची भयण मिस शारन फर्नांडीस हे कांतार गायतली. Dissais urnuogațo, cușealam sudiu bab surghițo, Geron tericinațo, Tisroput Gabriel los vargarațo, Deu birantinu aruilo, Jizuțo moctuja calsanzaito, जेजूचो पाटला उदार जावन पादरी जालो सिंधुदुर्ग डायसो. नाझारेच्या कुटुंबापुरी वेंगुर्ल्याच्या या गोराब्याचेर देवाचे बेसाव पडला या सोबीत कुटुंबाचेर. दुर्या देगीर प्रकाश फाकला वेंगुर्ल्या नवो पादरी जाला. Geron आणि तेरेजिनान आपलो पूत देवाक समोर भिला. Geron आणि तेरेजिनान आपलो पूत देवाक समोर भिला. Lanuț astāna cintalo, apuru egdis padrizatolo. Kazan mogaslo Jezuso, म्हणून जालो पाटलाव दार क्रिस्ताहाचो. 13 वर्सां शिकोप करून रस्तो दोलो जिविताचो. Father Gabriel जालो पयलोच पाद्री दाबोस वाड्याचो. भाव पोली आनी भयण वेरोनिकान हाताक धरून तुका वाडोयलो. तांच्या मोगाव बुरवी तूं आयज यादनीक जालो. तुका यादनीक म्हणून पळोवंक गोरच्यांक तुजेर गूण कितलो तांचो धाकटो भाव गॅब्रियल आयज फादर गॅब्रियल जालो. तांचो धाकटो गॅब्रियल भाव आयज फादर गॅब्रियल जालो. म्हयनो जुनाचो 2022 तुका पयलोच लोक मेवलो. 29 जून 2025 गोरेगांव सेमिनरीन डिकन जालो. आयज तारीख 22 मायाची शियेकी दिसतो उदेलो. Bishop Agnello Fineron tuka yadnik म्हणून मागलो. por मोळी तेलार मागून तुझे हात पवित्र संस्कार तुका
केलो संवसारा क्रिस्पूरचेचो गवळी म्हणून तुका नेमलो काल्तिकायन पुरचेची सेवा केल्यार देवाक तूं देख मानवतलो आपले मिसा फुडें व्हरूंक देव बाप तुका सदांच पावतलो आज तुका परबी दिवंक एकटोल्यान सोयरी इश्टा सगलो लोक गावचो तूं एक बरो पाद्री जावंक आवडो आमचो सगल्यांचो सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा दीस तुमी हो सोबुयलो कुशलकाय भोगता सबूत करूंक बाग म्हाका केदो व्हडलो कुशलकाय भोगता सबूत करूंक म्हाका बाग केदो व्हडलो कुशलकाय भोगता सबूत करूंक म्हाका बाग केदो व्हडलो थँक्यू थँक्यू शरणबाई. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज दुपेट समोरोम आयज आमचो भाव गॅब्रियल हाका पाद्रीपणाची मागणी मेवल्या. तशेंच आयज ताचो डॅडी जेरोन फर्नांडीस हांच्या जल्माचो दीस. ते आज आपल्या 70 वर्सांचे जाल्यात. तर तांच्या ह्या बड्डेक तांकां पोरबी दिवंक हांव तुमच्या लागीं मागतां. आमी सगल्यांनी उबे रावन तांकां पोरबी दिवची. उपकार मागतां गॅब्रियलची भयण आनी भाव आनी मुखार येवचें. संसार 4 दिसाचो आसोन केळोन सारचो जल्माचो दीस तुजो आसोन केळोन सदांच सारचो देव बरें करूं. उपकार मागतां हो केक कुशीन व्हरचो म्हूण. आतां हांव उपकार मागतां बिशप एमेरितूस ऑल्विन बरेटो हांचे लागीं तांणी 2 उतरां सांगचीं. पयले स्वतेर हांव केले भाशेन हॅपी बर्थडे म्हणटा चेडोनाक आनी पोरबी आख्या कुटुंबाक म्हाका उगडास आसा जेन्ना हांव सेमिनारीन भितर सरलो बिशप नोकरो जातलो हांव सालिगांव आसलो आनी हांव लॅटीन फेल जालो लॅटिनान आनी अनिल कोताचो
अंकल आसलो आंदोलन कोत म्हणून हांव गाडी येयलो पांयक सांगलें तेणें म्हाका मुद्दम फेल केला म्हणून आनी पांयान सोत मारून आनी म्हणलें चलया कित्याक हांवें जेंकां लॅटीन शिकयलां ते सगळे पास जाले आनी हांवूच फेल जालो गेल्यो आनी त्या फादरीन सांगलें आंदोलन कोत वय हांवें ताका मुद्दम फेल केला की तेज्यान 100% मार्क घेवंक जाताले आतां कितें करूं थँक्यू वेरी मच फॉर आंदोलन म्हटल्या भशेन प्रोफेसर आनी बाय आनी हांवें सेमिनरी सोडली आनी घरा येयलो आनी पांयक वाटेक सांगलें हांव 10 फावटी काजार जातलो पूण पाद्री केन्नाच जावचो ना म्हणून आनी मागीर म्हाजी एस.एस.सी. जाली एस.सी. जाल्या उपरांत हांव घरा गेलो पास जालो घरा गेलो मागीर सांगलें हांव पास जालो म्हणून आनी हांव जावंक नासलो वकील आनी म्हाजो धाकटो भाव जावंक नासलो डॉक्टर म्हणटच सगळे जाण आसले घरान वकील जातलो म्हणून आनी तेन्ना मागीर म्हाका विचारलें बाबा आतां कितें हांवें म्हणलें हांव पाद्री जाता आनी मागीर स्वत मानूंक ना आनी परतून सांगलें वय माय हांव पाद्री जावंक सोदतां 10 फावटी काजार ते सोडले आनी म्हाका दिसता ती मिलाक जावन आसा मागीर पांयक सांगूंक गेलो पांय नासलो पांयक सांगूंक गेलो तेन्ना पांयन आपल्या बोल्साचे हात घालून बोल्साचो तेस काडलो आनी म्हटलें हांव तुजे पासत सदांच तेस कोत्ता तूं पाद्री जावच्या हांव तुजे पासत सदांच मागता आनी म्हाजो पांय 10 ते 15 तेस कोत्तालो दिसाक आनी देवान आयज म्हजें मागणें आयकलें मोगल बाबीनू जेरोम आनी तेजी तुमच्या मागण्या वरवीं तुमच्या बरे देखी वरवीं ताका वोकासामी वता पॉल म्हाका सांगता तुवें म्हाका सांगलें 5 दीस उगडास आसा काय म्हूण आयज उगडास करता पूण आपणें म्हाज्या भावाक धाडलो खंय ओके जावं त्या कुटुंबाचो एक पाद्री मेवला 2 वस्तू पयले दाबोसान पाद्री नासलो शिवले सांतांदोन आहा होय सांतांदोन आहा तोय मिलाग्री करता आनी मिलाग्री करून दाबोसाचो पयलो पाद्री न्हूच पयलो पाद्री सांगता कित्याक आदले पाद्री आहात हांगा वेगवेगळे पाद्री आहात पूण पयलो पाद्री सिंदा दुर्गा डायसी कॉंग्रेच्युलेशन्स पोरपी तुका दुसरें आयज एक चान्स मेळ्ळो आनी हांव म्हणटालो आमच्या भिस्मांची 2 कामां आसतात कसलीं कामां जाणा तुमी मीस करून सगळें करतात क्रिस्मास आनी ऑर्डिनेशन आयज ताका पयल्या पाद्रीक वेंगुर्ल्याच्या चान्स मेळ्ळो ऑर्डिनेशन दिवच्या सो कॉंग्रेच्युलेशन टू यू ऑल्सो कोणी जाणान तुमी आदावय एवान कसलें पातक केला तें वो आनी कोण आमचो कोण तो सरपान कितें नाडलें तांकां कितें म्हणून नाडलें जाणा तुमी फळ हांव कसलें फळ एपल कोण म्हणटा पापाया खाल्ली खंय कित्याक कित्याक पाप आया ओके पापाया खाल्ल्या पापाया खायना हांव ना ओके फळ जावन आसलें द टेम्पटेशन फॉर द फ्रूट ऑफ टेलिंग देम तूं तो हाड येयलो देवाचेर तूं देवा सारको जातलो वावरांत व्हडलो जावच्या देवा सारको जावच्या आनी ह्या पासून तेंच्यांनी खाल्लें आनी हें फळ हें सगल्यांक लागलेलें आहा आमकां मूल पातक म्हणटा आमी आनी ह्या पासून तुमी नदर मारीत जाल्यार धाकटुल्या भुरग्यांचें आतां तूं व्हडलें जालाय धाकटुल्या भुरग्यांचेर जर नदर मारीत तें हा तो भुरगो धाकटुल्या भुरग्यांचेर नदर मारीत तूं तांकां बावलें त्या धाकटुल्या भुरग्याक बावलें कितें करता तें आपूण व्हडली हांव माय मागीर ती बावल्याक बरें न्हाणयता न्हेसयता माय जाता हांव व्हडलें पयलें तुमी केन्ना आमी म्हणटा तुज्या
मोच्यान म्हाजें घालूंक जायना. आय डोंट फीट इन युअर शूज. आनी धाकटे भुरगे कितें करता, आपले मोचे घालिना, मांयचे मोचे घालता. हांव व्हडली, हांव मांय. धाकटुल्या भुरग्यांक खावंक दितना कितें म्हणटा आमी, खा बाबा, व्हडलो जावंक जावो, व्हडलो जावंक जावो. आनी मागीर भुरगो खाता, असो म्हाजे भाशेन जावंक जावो. भुरगो खाता. हें मूल पातक सगल्यांक आमकां लागलेलें आसा. सगळे आमी व्हड जावंक सोदता. कितलोय कितें आसा तो आनीक कितें सांगूंक सोदता. तो प्रमोशन घेवंक सोदता, व्हडलो जावंक सोदता. पूण देव करता तें उलटें. जेन्ना तो देवा इज ए वोकेशन, हें आपोणें. जेजून केन्ना डॉक्टर जावंक आफूंक ना, फादरींग आपयला. हें आपोणें देवाचें जें फावो केलां ताका घालती जावंक जाय. गिरेस्त नाका, पयशे नाका, तुजें कुटूंब नाका, तुजी स्वताची भुरगीं नाका. सगळ्याक पाट कर आनी म्हाज्या फाटल्यान यो. आनी फाटल्यान येवंक कितें बुश्तो न्हू, कुरीस घेवन यो. आनी ह्या पासत पाटलींचे जायते लोक आड उलयतात, बरें उलयतात. व्हडलो सरमो केलो जाल्यार कितें फादरीक टायम, आमकां टायम ना, फादरीक टायम ना म्हणून सांगता. धाकटो सरमो केलो हूंय जावंक जाय फादरीक. फास्ट फास्ट मीस केले, फास्ट फास्ट सरमो सांगलो आनी गेलो. खंयच्या हातीन वच आमी उलयता फादरी बरें ओ वायट. तिसरें तुका सांगूंक सोदता, आय एम रियली प्रावड. आयज हांवें तरी दोन उतरां उलोवंक चिंतलां. जावन आसा कित्याक तो जावन आसा दुसरो जेजू. सेकंड क्रायस्ट म्हणटा आमी. प्रिस्ट इज अ सेकंड क्रायस्ट. आनी जेजू कहो मनीस कहो न्हू, जेजू देव कसो. कित्याक जेजून जेन्ना पातकां बोगसुली कोणाची, लोकांनी विचार फकत देव बोगसूंक शकता, तो कहो बोगसूंक शकता, तेणें बोगसूंक जायना. आनी जेजू दाखयता आपूण देव म्हणून. आयज होच काल पासून तुमचो भुरगो आसलो, काल पासून तुमी ताका बोगशितले. आतां कुमसाऱ्या साक्रामेंतान तो हात उखलून तुमची पातकां बोगशितलो. आल्तर रावले उपरांत उंडो मोडून तुमकां जेजूची कूड दितलो. कोणें दिवंक ना. प्रायम मिनिस्टराक, मोदीक हाड, कोणें राजाक हाड, कोणें करूंक जायना. कोणें पातकां बोगसूंक जायना. स्वता सावन दिवन डायरेक्ट स्वर्गार वाट दाखयता. आनी ह्या पासत हें आपोणें जावन व्हडलें देवाची उतर परगटूंक. सो तो जावन आसा दुसरो जेजू. पूण जेजू सांगला ना कितें, म्हाज्या पाडल्यान येताय, कुरीस घेयो आनी यो. सो सोजमो नाकाय तुजो आयज तुका सोदकाय मेवतले, बँक मारतले, तुका किस करतले, हें सोद्दां मेवतलें म्हणून रावं नाकाय. ओके, हें सोद्दां मेवतलें म्हणून रावं नाकाय. तेरे भाशेन तुका लोक बरो येतलो, वायट येतलो, सोसूंक पडटलें. एक सुरो रावंक पडटलो केन्ना केन्ना. सोंसणी काय काय जसो जेजून गेल्लेलो आहा. जेजू पासून सोसूंक जायना. म्हणलें बापा एक काल्स पयस कर. तेन्ना तुका दिसलें बापा हें पाद्रीपण पयस कर. जेजूक विस्वास राव. विश यू ऑल द बेस्ट. थँक्यू. थँक्यू बिशप. प्रितीच्यानो, पाद्रीपण म्हणल्यार कितें आमकां खोलायेन समजून दिवंक आमची थोडी भाव भयणां आमच्या मुखार येतात आनी तीं कांतार कोत्तेली. तर हांव उपकार मागतां आग्नेल, जोसफ आनी इशिता आनी मुखार येवन हें गायन करचें. Cortar आपले सोडून, घरच्यांक आदेश करून, रस्तो धरता सेमिनरीचो. आपली कुर्तोचा काणी, फावो जातोच मागणी, खुशाल जातात लोक तुज्या गांवचो. धाडटा त्या गांवान वेता, देवा उतर पोरगोटा, जावन करो पाटला उदार जेजूचो. त्या कोरा जिवितान आसो सोर संवसारान बावटो उखलून दोरात धर्माचो.
पिकासा खूप पण थोडे वावराडी आपलो वावर करून पाद्रीक देवान काडल्यात वेचून चुकोडो तोर पोरजा मारता फातोर पाद्री वयर ताण पडोंक ना हे पळय चिंतून तुमचे सारको हो मनीस करून जाय ते सॅक्रिफीस वाती पोरी जिवीत दिता लासून तोर एक पाद्री वावुरता तशेंच पोरजेक हुस्कायता क्रिस्ती धर्म सोदांच दवरून उखलून मोगापले पोरचेचो वारपोवीत सोबेचो ते सांदस कोरीत आसताय नेटान विश्वासी रावोन देवा बरें नासल्यारूय जिवा पेटोयता मेसाचे बलिदान कसलोय वावर करूंक मुखार मागल्यार दुडवांचो आदार लोक खोबऱ्यो करूंक लागतात गांवां फिरगोजो दुबळ्यांक गोरां बांदली घेवं वीज कोलां त्याच मागलोल्या दुडवाच्या आदारां पिकासा खूब पूण थोडे वावराडी आपलो वावर करून पाद्रीक देवान काडल्यात वेचून चुकोडो तोर पोरजा मारता फातोर पाद्री वयर ताण पडोंक ना हे पळय चिंतून तुमचे सारको हो मनीस करून जाय ते सॅक्रिफीस वाती पोरी जिवीत दिता लासून तोर एक पाद्री वावुरता तशेंच पोरजेक हुस्कायता क्रिस्ती धर्म सोदांच दवरून उखलून घेवून सगळे साक्रामेंट घराचो करूंक बेजमेंट गरज आसता आमकां पाद्रीची बावतीस्कोम सारसो तेसा निमाणे घालूंक बेसा पाद्री कोड मातेक लायता आमची पाद्री मोलादीक देणे दिता आमकां बोगसोणे हुस्कायता वाट चलोंक स्वताची इल्लीशी चूक ती घडल्यार पाद्री खेळायतात कोर्सा चितल्यार वस्त आमकां ही लोजेची पिकासा खूब पूण थोडे वावराडी आपलो वावर करून पाद्रीक देवान काडल्यात वेचून चुकोडो तोर पोरजा मारता फातोर पाद्री वयर ताण पडोंक ना हे पळय चिंतून तुमचे सारको हो मनीस करून जाय ते सॅक्रिफीस वाती पोरी जिवीत दिता लासून तोर एक पाद्री वावुरता तशेंच पोरजेक हुस्कायता क्रिस्ती धर्म सोदांच दवरूंक उखलून कोरचे बोदले गोकमान पाद्रीक दिवया रेस्पेत मान क्रिस्ती धर्म सोदांच दवरया उखलून क्रिस्ती धर्म सोदांच दवरया उखलून क्रिस्ती धर्म सोदांच दवरया उखलून थँक्यू देव बरें करूं आतां हांव उपकार मागतां फादर जॉन बरेटो हांचे लागीं तांणी 2 उतरां उलोवचीं Dear Bishop Agnello, dear Bishop Emeritus Alvin, Father Gabriel, my dear fathers, my dear sisters, and Mogal Babuinino, हांव बोंबय रावता आनी जेन्ना हांव कोंकणीन उलयता लोकांक मराठी आयकता म्हणून हांव 2 उतरां इंग्लिशान म्हणटलो तुमकां. I have lived with Father Gabriel for the last at least 6 years, 2 years philosophy and 4 years theology.
And there is a lot that I can say about him. पूण सगळें म्हणत जाला आमचो जेवपाचो वेळ कबार जातलो. So I will restrict myself in just mentioning 3 qualities of him that I like the most, which has impressed me, and which I myself can imbibe in my own life. First is, Father Gabriel is a man of simplicity, humility, and down-to-earth attitude. Father Richard an introduction and म्हणलें आमकां तो खूब उणें उलयता, पूण जेन्ना बी उलयता he speaks sense, he speaks truth, the truth and what is relevant. I am in charge of rooms in the seminary, and when I come to Father Gabriel's room and ask him, Gabriel, kite sai, what do you want in your room? And he says, no, Father, everything is there. Are you satisfied? Are you happy? And to munta, yes, Father, I'm very happy, I'm satisfied. A very man of simplicity and humility. And I pray, Father Gabriel, that you may always keep these attitudes. Unfortunately, sometimes when you become priest, we change for the worse. And I hope you don't do that. These are the values of Jesus Christ, a man who was simple, humble, down to earth, and yet made a huge impact. And I pray that you do the same. The second quality that I would like to place of Father Gabriel is very dedicated and committed. Amche seminary in Sogle Brotherang portfolio asta. In my 6 years with him, he has got various portfolios. And all the portfolios he did with simplicity, dedication, and commitment. And whenever he did any work, kide kaam kele, he never put on Facebook, on Instagram. It was done with silence, with reverence for the work, and the task was completed. So the staff had a very good opinion about him, that you give Gabriel a job and he does it. And I'm sure, Bishop Angelo, you have someone who is dedicated, committed, and you won't have problems with Father Gabriel. And the third thing that I want to place before you all, my dear friends, is something that has impressed me the most. Father Gabriel is a man of prayer. Amche seminary in Sodans Magniasa. Every seminary has got prayers, morning prayers, afternoon prayers, evening prayers, Misasa, Holy Asasa, recollections asa. And for all this, Gabriel was regular. He was regular. That shows that attitude that you want to spend time with God. And that for me, that is very, very important. A priest must be a priest of prayer. And because of this, I give a lot of congratulations and credit to his parents, his mom and dad. You only, yes, you need to clap for them. Amche familin magne asuzala amchi burgi kenna white zaitchi nai. If you have prayer in your house, if you have the family rosary, your children will never go astray. And this is something that I found in the life of Father Gabriel. And I hope Father Gabriel, as Father Bishop Angelo mentioned, Bishop Agnello mentioned, see that you are always with prayer. Work is not prayer. Work is work, prayer is prayer. So even though you are a busy priest, always see that you spend time with God. My dear friends, on behalf of the seminary, the staff, the students, the rector of St. Pius Seminary, I congratulate Father Gabriel and I wish him all the best in life. And I want to conclude with the words of the bishop. Father Gabriel, always keep in mind, a priest is one who loves the heart of Jesus Christ. God bless you. Thank you, Father. आता वेंगुर्ल्याच्या वेगवेगळ्या वाड्यांतलो लोक फादर गाब्रियल फर्नांडीस हांचो सत्कार करतले. हांव उपकार मागतां फादर गाब्रियल फर्नांडीस हांणी मुखार येवचें. पयलो दाबावस वाड्याचो लोक येवन तांचो सत्कार करतलो. देव बरें करूंक. आतां पाचिको वाडो, लिंगा वाडो, ब्रिटो वाडो आनी आल्मेडा वाडो ह्या वाड्याचे लोक येवन फादरीचो सत्कार करतले.
देव बरें करूंक आतां दाबोलीचो लोक येवन फादरीचो सत्कार करतले. देव बरें करूंक आतां कॅम्पाचो लोक येवन फादरीचो सत्कार करतले. देव बरें करूंक आतां मदल्या वाड्याचो लोक येवन फादरीचो सत्कार करतले. देव बरें करूंक आतां मासुऱ्याचो लोक येवन फादरीचो सत्कार करतले. देव बरें करूंक आतां बटवाडीचो लोक येतलो. देव बरें करूं आतां सिस्टर्स येवन फादरीचो सत्कार करतले. देव बरें करूं आतां कपल्स फॉर क्रायस्ट येवन फादरीचो सत्कार करतले. कपल्स फॉर क्रायस्ट. देव बरें करूं आतां सचिन शेट्ये येवन फादरांचा सत्कार करणार. सॉरी, आतां PPC मेंबर्स येवन फादरीचो सत्कार करतले. आतां हांव उपकार मागतां पॅरिश प्रिस्ट फादर फ्रांसीस डिसोजा हांचे लागीं
तांणी 2 उतरां उलोवचीं. My dear bishops Agnello and Olvin, Padri Bhav, Madri Bhoini, Father Gabriel, आणि ताचे आवय बापूय आणि ताचे कुटुंब. Today is a red letter day for the parish of Vengurla. आयज खूब अभिमानाचो दीस आमच्या वेंगुर्ला पॅरिशाक. We have first priest from Vengurla ordained in this church for the diocese of Sindhudurg. म्हणजे पहिलेच पाद्री, पयलोच पावट ह्या इगोजेन ऑर्डेन जालोलो आसा पाद्री आनी पयलो डायसीसचो पाद्री. तर खेरीत भाशेन तुमी ताल्यो वाजयलेले आसात, पण पत्तून वाजोयात. आमकां बरें दिसता, अभिमान आमच्या कॉलर टाट जावंक जाय. आतां हांव बरयता न्हू, फादर ऑल्वीन आसलो थंय, आनी जे हांवें बरयलेलें न्हू तें सगळें तेणें सांगलें. हांव आतां कसो पत्तून सांगू, तरी पूण हांव फुडलें सांगता. फादर Gabriel, Father Gabriel आसा. Father Gabriel, all said and done, एक म्हत्वाची कलोवणी तुमकां सगल्यांक. हांव फादर गेब्रियलाक सोबेज वळखना, हांव त्याच्या पायक जेरोनाक आनी तेचे मायक सोबेज वळखना, भावाक वळखना, पण त्याच्या शेपायाक हांव बरो वळखता. जेन्ना 41 वर्सां आदीं जेन्ना हांव पयलोच पाद्री जावन हांगा आयलोलो, म्हाका एक बॉडीगार्ड मेवलो. तेचो पाय उंच आसलो, शॉर्ट पॅन्ट घालतालो पूण, आनी खिरीत भाशेन वॉकला बाग घालून, आनी खंयसरी म्हाका वचूंक जाय आसलें तर तो म्हाज्या वांगडा येतालो. आनी तुमी सजमो नाका, बॉडीगार्ड म्हणजे म्हाका संरक्षण सगळें दुसऱ्या कडसून दितलो. संरक्षण, अध्यात्मीक संरक्षण. कित्याक तो सदांच मिसाक येतालो आनी सदांच तयारी कोत्तालो सगळे मिसाची, आनी सदांच चुकयनासतना हांव न्हिदलोय जाल्यार म्हाका उठयतालो मिसाक यो. खेरीत भाशेन कित्याक तो डेडिकेटेड आसलो आनी तो जाणटो आसलो, आनी ताका हांव खूब रेस्पेद दितालो. आनी दाबोस वाड्यान हांव ताका बरो वळखतालो, आनी म्हाका दिसता आयज तो स्वर्गा राजान आसा आनी देवा वांगडा तो देवाक महिमा दिता आसतलो. कित्याक तेच संस्कार, जायते संस्कार हांव तेच्या शापायन पळयलेले आसा, ते हांव त्याच्या ग्रँडसनान नातवान पळयता. तर कॉंग्रॅच्युलेशन्स Gabriel, you have inherited the traits that your grandfather had, and म्हाका दिसता अर्दे संस्कार तेचे वरवीं आनी बाकीचे फादर गेब्रियलान जे कितें केलेले आसा ते. तर खेरीत भाशेन आयज फादर गेब्रियल, all said and done, I wish you a fruitful ministry in the years to come. Bloom wherever you are planted. Enjoy your priesthood to the fullest. Jesus is with you. हे जावन आसा म्हाजें भाशण तेचे बद्दल. आतां कलोवणी आमच्या लोकांक. हांव असोयक घेता, हांव देव बरें करूं म्हणटा बिशपाक, दोनी बिशप आसा हांगा, पाद्रीक, भयणीक, तुमी सगळी लोक जे हांगा आयलेले आसा ह्या कार्यक्रमाक. फादर गेब्रियल म्हणटलोच, पण म्हाजो कर्तव्य वर्तता सगळे पॅरीश कावन्सील एक्टीव मेंबराक थँक्यू म्हणूच्याक. दाबोसच्या लोकांक खूब कश्ट घेतलेले आसा. फादर्स, सिस्टर्स, ब्रदर्सान खूब तोकोस घेतलेले आसा. स्पेशल मेन्शन टू कॉयर मेंबर्स फॉर द सॅक्रिफायस. मोगल भाऊ भयणीनो, आमी 4-5 दीस 3-3 वरां 4-4 वरां प्रॅक्टीस केलेली आसा, 7 ते 10-11 पर्यंत. आनी हांव तांकां खेरीत भाशेन काळजानसून देव बरें करूं म्हणटा. हांव स्पेशल थँक्स टू लॉरेन्स एंड लिओ ऑफ आसगांव, कित्याक सावंड सिस्टम आनी वाजोवंक लेगून ताणें खूब तोकोस घेतलेले आसा. शेवट हांव मॅवरिकाक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक मॅवरीक हेचे फुडें आसचो ना. तो फुडार, आपलो फुडार बरो करूंक वयता. जे आमी जाणा ह्या पॅरिशान मॅवरीकचें कितें मोल आसा म्युजिकान. सो आय विश मॅवरीक ऑल द बेस्ट. सगल्यांक सुबेज हांवें ध्यान दिलेलें आसा कॉयर वाल्यांक, कित्याक जायते तोकोस घेतलेले आसा. आय थँक ऑल
of you all for being present and taking part in this joyful celebration. हांव एक विनंती आसा बिशप आमी रुपे भांगार हाडूंक ना पण खेरीत भाशेन आमचे ताले आमी दिलेले आसा आयच्या दिसा गेब्रियलाक आनी आमचे कॉयरचे मेंबराक एक खुशी आसा आमच्या बिशपा वांगडा एक फोटो घेवच्याक. सो वन with the bishop and with the ordinary boy. Thank you, Father Francis D'Souza and choir group. आता हांव उपकार मागतां फादर गॅब्रियल फर्नांडीसांचे लागीं ताणें येवन तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणचें. प्रितीच्यानू हांव जाणा भूक लागल्या खूब वगत बसून आसा. म्हाजी ओळख सुरवाती पासून आतां पर्यंत करून दिला. हांव कमी उलयतां थोड्याच उतरांनी हांव देव बरें करूं म्हणटा पूण जायत्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. पयल्या सुवातेर हांव आर्गां आनी दिनवास दिता त्रिये देवाक. आयज मे म्हयन्याची शेवटचे दीस आनी जेन्ना हांवें ही तारीख म्हजी सजेस्ट केली तेन्ना थोड्यांनी म्हणलें पावस पडटलो कितें जायत बेगिना तारीख दवर. पूण आमी मागी आसल्या देवा लागीं आयज पावस नाका पडून दी म्हणून आनी आयज पर्यान आतां पर्यान पावस पडोंक ना. हांव देवाक आर्गां दिता. आनी म्हज्या ह्या आख्या प्रवासान सेमिनरीच्या प्रवासान आकारणीच्या प्रवासान देवान म्हाका राखला आनी सांबाळला देखून हांव देवाक आर्गां दिता. हांव सायबीण मायेचे उपकार आठयता. हांवें हेजी थीम निवडून काडल्या जावं म्हजे सोवे तुज्या उतरा प्रमाणे. जायतीं जाणां जेन्ना कोणूय फादर जाता वा ब्रदर आसता तांकां विचारतात तुका आपोवणें कशें आयलें. हांव 10वी उपरांत फादर जावंक जॉयन जालो. ताच्या पयले एक वर्स आदीं आमच्या वेंगुर्ल्याच्या इगोर्जेच्या फेस्ता दिसा शुभ वर्तमान आसलेले सायबिणीचे आनी तातूंत ही उतरां आसलीं जावं म्हजे सोवे तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी त्या उपरांत म्हाका कितें तरी दिसा आसले कितें तरी जाता आनी उपरांत थोडे विचार करून थोड्यां लागीं उलोवन भासाभास करून हांवें निर्णय घेतलो हांव सेमिनरीन भितर सरतलो म्हणून. देखून हांव मारयेचे उपकार आठयता. देव बरें करूं म्हणटा मानादीक बिशप एग्नेलो बेनेरो हाका जाणी म्हाका यादनीकपणाची माखणी दिली. तुमी आयकल्यात बिशप एग्नेलोचे हे पयलेच ऑर्डिनेशन. म्हाका ताच्या हातसून ही यादनीकपणाची माखणी मेवली देखून हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. आनी ताच्या ह्या सोबीत प्रवचना वरवीं जो म्हाका संदेश मेवला तो हांव पाळटलो म्हूण भास दिता. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा एमिरेतूस बिशप ऑल्विन बरेटो हाका. हांव जेन्ना सेमिनरीन जॉयन जाल्लो तेन्ना तो बिशप म्हणून आसलेलो. ताणें म्हाका स्विकारलो आनी ह्या जायत्या आकारणीच्या वर्सांनी ताणें म्हाका सहकार आदार दिलो मार्गदर्शन केलें देखून थँक्यू सो मच बिशप. हांगासर ना तो पाद्री. जाणें म्हाका विचारलें तूं पाद्री जाताय कितें. फादर जोकीम पॅट्रीक हांगासर तो पॅरिश प्रिस्ट आसलो. तो हांगासून गेल्या उपरांत मालवणा गेल्या उपरांत तो परतून आयिल्लो हांगासर कित्या तरी कामाक. आनी हांवें म्हाका फादर जावंक जाय हें म्हज्या फॅमिलीक देखून सांगूंक नासलेलें. हांव फॅमिलीक सांगलोलें
पूण खंयच्याच फादरीक सांगूंक नासलेले. ताका खंयसून कितें दिसलें जाणा कोण, ताणें एकल्या फादरीन म्हाका पयले फावट विचारलें, तूं फादर जाताय कितें. आनी उपरांत ते म्हज्या मनांतले जे विचार आसले ते हांवें फुडें केले आनी भासाभास केली दुसऱ्यां लागीं. त्या फादरीक हो विचार म्हज्या सामकार दवरतल्या फादर जोकम पॅट्रिकाक हांव ताका ताचे उपकार आठयता. उपरांत हांव 10वी उपरांत जॉयन जाल्या उपरांत हांव आसलो त्या सुवातेर सेंट जॉन मॅरी वियानी प्री मायनर सेमिनरी सावंतवाडी हांगासर. त्या सेमिनरीन वावुरतल्या सगळ्या पाद्रींचे म्हाका मार्गदर्शन करतल्या सगळ्या पाद्रींचे, थंय आसलेल्या ब्रदरींचे, बोर्डरांचे वावुरतल्या थंय कूक आसलो, तो आतां ह्या संवसारान ना, झेवियर अंकल. ह्या सगळ्यांक म्हजें देव बरें करूं. थंय म्हाका मार्गदर्शन करतले फादर मेल्विन पायस, फादर गॉडविन परेरा, फादर रिचर्ड साल्डाना आनी आतां फादर कॅजिटन रॉड्रिग्स. तेन्ना तो रिजंट म्हणून थंय आसलेलो, ब्रदर म्हणून थंय आसलेलो. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. उपरांत हांव म्हजें ग्रॅज्युएशन जाल्या उपरांत 15वी जाल्या उपरांत सेंट पायस X कॉलेज गोरेगांव सेमिनरी मुंबय हांगासर म्हजें शिकप करूंक गेलो आनी 7 वर्सां हांव थंयसर शिकला. त्या जाग्याचेर म्हाका मार्गदर्शन करतल्या सोमेस्तांक देव बरें करूं. जावं तो सेमिनरीचो आतांचो रेक्टर फादर गिल्बर्ट डिलिमा, आतांचो वायस रेक्टर फादर जॉन बरेटो, आदलो रेक्टर, स्टाफ सेमिनरी स्टाफ फादर्स थोडे हांगासर आयल्यात, आदले स्टाफ मेंबर्स, तशेंच मॉडरेटर्स. म्हाजे 2 मॉडरेटर हांगासर आयल्यात, फादर गॅविन लोपेस आनी फादर एंथनी. तांकांय म्हजें देव बरें करूं. तशेंच म्हजे स्पिरिच्युअल डिरेक्टर्स म्हाका आध्यात्मीक म्हज्या जिवितांत मार्गदर्शन करतले फादर. तशेंच नॉन टिचींग स्टाफ आदारी सेवक आदारी आमकां आदार दिणारे सेमिनरीन, त्या सगळ्यांक म्हजें देव बरें करूं. तशेंच सेमिनरीच्या ह्या आकारणेन आमकां रिट्रीट आसतात, दर वर्सा वेगवेगळ्या तरेच्यो रिट्रीट आसतात. ह्या रिट्रिटींग म्हज्या गायड करणाऱ्या सगळ्या डिरेक्टरांक म्हजी आध्यात्मीक आकारणी बरी करून तांणी तयार केल्या देखून तांकां सगळ्यांक म्हजें देव बरें करूं. हांव बॉम्बेन सेमिनरीन आसतना आमी सोनवार आयतारचे वेगवेगळ्या पॅरिशांनी वेताव मिनिस्ट्री करूंक. तर हांव ज्या सुवातेर गेल्लो त्या सुवाते वेल्या पाद्रींक, ब्रदरींक, सिस्टरींक, डिकनांक आनी तोयल्या पॅरिशनरांक म्हजें देव बरें करूं. थोड्या पॅरिशांतले म्हजे फादर आयल्यात, पॅरिश प्रिस्ट आयल्यात, थोडे डिकन आयल्यात, थोडे भावार्थी आयल्यात. ऑल दोज हू हॅव कम फ्रॉम बॉम्बे, द क्लर्जी, ले फेथफूल, रिलिजियस, थँक यू सो मच. हांवें वावूर केल्लो फोकलारे, शांती निवास, इन्फंट जीसस चर्च पन्नगर, घाटकोपर वेस्ट, होली ट्रिनिटी चर्च पवई, तेन्नाचो पॅरिश प्रिस्ट हांगासर आयला. आर लेडी ऑफ रोजरी चर्च गोरेगांव वेस्ट, थंयसरलो डिकन आज म्हज्या वांगडा आसा. सेंट जॉन बॉस्को चर्च बोरिवली वेस्ट, डायकनेट मिनिस्ट्री हांवें केली. सेंट जोसफ चर्च विक्रोली वेस्ट, थंयले परिशनर हांगासर आयल्यात. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. हांवें म्हजें रिजन्सी आख्खे 1 वरास जो प्रॅक्टिकल अनुभवाचे वरास आसता ते हांवें केले नवसरणी ह्या सुवातेर, सावंतवाडी ह्या सुवातेर. तेन्ना म्हजो डिरेक्टर आसलेलो फादर एलेक्स टिमेलो, तो आयज हांगासर ना, शिकपाक लागून भायर आहा. ताका म्हजें देव बरें करूं. तशेंच तेन्ना थंय दुसरो फादर आसलेलो अमित दिब्रिटो, ताका देव बरें करूं. आनी नवसरणेचो तेन्नाचो सगळो स्टाफ, तांकांय म्हजें देव बरें करूं. तशेंच जेन्ना कोवीड आयलेलो आमचे सेमिनरीन, तुमचे भुरग्यांचे जशे ऑनलायन क्लासीस आसलेले तशे आमचे सेमिनरीन देखून ऑनलायन क्लासीस आसलेले. ह्या वेळाक हांव नवसरणेन रावतालो तेन्ना देखून तांणी म्हाका आदार दिलो, देखून तांकां देव बरें करूं. हांव ह्या ब्रदर आसतना जायत्या पॅरिशांनी, आमच्या सिंधुदुर्गांतल्या जायत्या पॅरिशांनी जावं 8 दीस 6 दीस खंय म्हयनोभर थोडे दीस वावुरला. ह्या सगळ्या सुवाते वेल्या त्या वेळेच्या पाद्रींक, माद्रींक आनी भावार्थ्यांक म्हजें देव बरें करूं. हांव आसलेलो आर लेडी ऑफ रोजरी चर्च आजरा, तेन्ना फादर फेलिक्स थंय पॅरिश प्रिस्ट आसलेलो. सेंट जोसफ चर्च बेडशी, फादर मिल्टन पॅरिश प्रिस्ट आसलेलो.
Our Lady of Rosary Church, Bironda, Father Anand Parish Priest आसलेलो, Mount Carmel Church, Chindar, Father Francis तेन्ना थंय Parish Priest आसलेलो. ह्या सगळ्यांक तयल्या पाद्रींक आनी भावार्थ्यांक म्हजें देव बरें करूं. उपरांत हांवें एक म्हयनो गेल्या वर्सा मिनिस्ट्री केल्ली. तशेंच हांव डिकन जाल्या उपरांत जेन्ना गेल्या वर्सा नोव्हेंबरान आयलो त्या वेळ तावन एप्रील पर्यंत ह्या 2024च्या एप्रील पर्यंत हांव आसलेलो सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च आसगांव हांगासर. थंय आसतल्या पॅरिश प्रिस्ट फादर एलायस रॉड्रिक्स, सेंट एन्सच्यो सिस्टरी आनी थंयल्या दर एका भावार्थ्याक म्हजें देव बरें करूं. तांणी म्हाका जायतो आदार दिला आनी जायते तांणी म्हाजे पासून मागला. हांगासर ते हाजीर आसात जायत्या तांच्या संख्येन. तुमकां देव बरें करूं. तशेंच म्हजे सेमिनरींतले ब्रदर जावं ते मायनर सेमिनरींतले आतां सगळे ताच्यातले फादर आसात. फादर रिचर्ड, फादर वॉल्विन फर्नांडीस, फादर रॉजर, तशेंच लॉयड, हांकां सगळ्यांक म्हजें देव बरें करूं. म्हाका बरे तरेन मार्गदर्शन केलें देखून. तशेंच सेमिनरीन शिकतल्या म्हजे क्लासमेट, म्हजे कंपॅनियन, हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या सांगाता हांवें बरो वेळ सारलो आनी ह्या फुडें देखून आमी तो बरो वेळ सारतले. हांव थँक्स टू ऑल माय क्लासमेट कंपॅनियन्स. 2 ऑफ देम तातले 2 जाण हांगासर आसात. एक फादर आयवन कांबले आनी एक डिकन, तो आतांच डिकन जाला बेलगांव डायसिसचो, डिकन एन्सलम. थँक्यू सो मच. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा हेर ब्रदरींक सेमिनरीन वावुरतल्या जायते जाणी म्हाका आदार दिला, जावं ते सिनियर जावं ते ज्युनियर. पोर्टफोलियोन वावर करतना हांव हेर वावरा खातीर मार्गदर्शन केलां. सगळ्यांक म्हजे दिनवास. आनी आतां लागशिल्ले दिनवास. म्हजो पॅरीश इमॅक्युलेट कन्सेप्शन चर्च वेंगुर्ला. सगळे आदी वावर केलें गेलेले सगळे फादर जावं ते पॅरीश प्रिस्ट जावं ते असिस्टंट, सगळ्या पाद्रींक, सिस्टरींक, वावर करून गेल्ल्या सगळ्या सिस्टरींक म्हजे दिनवास. आनी खेरीत दिनवास म्हजे आतांचो आमचो पॅरीश प्रिस्ट फादर फ्रांसीस डिसोजा हाका, जो जायतो वावुरला हो समारंभ बरे भाशेन घडोवन हाडूंक. जायते कोयर आसुनी, जायतो हेर वावर आसुनी, तो जायते तरेन वावुरला आनी म्हाका मार्गदर्शन केलां. थँक्यू सो मच फादर. तशेंच फादर फेलिक्स लोबो हो देखून जायते तरेन वावुरला. आमी सिंधुदुर्गांची आसाव ती जाणां आसतल्या सावंतवाडीच्या इगर्जेचें काम चलतालें. फादर थंय बिजी आसलो. हालींच आमच्या कथिड्रलचें इनॉग्रेशन जालां 10 मेक आनी त्या उपरांत तो रोखडोच 11 मेक हांगासर आयलो आनी ताणें जायतो वावर आपल्या हातीन घेतलो आनी ताणें हे सगळे समारंभ घडोवन हाडूंक मार्गदर्शन केलें. परिश्नरांक जावं आमच्या वाड्याच्या लोकांक जावं अशरांक, हेर तरेन जावं भायली मांडावळ, हिंगासरली इगर्जेंतली मांडावळ, ह्या सगळ्या आदारा खातीर, सगळ्या मार्गदर्शना खातीर थँक्यू सो मच फादर. आनी तो म्हाका म्हणटालो कांय काळजी करूं नाका. आयज देखून एक लास्ट मोमेंट एक कितें तरी आमचें अरेंजमेंट सकाळीं कितें तरी जावंक नासलेलें, येवंक नासलो कोण तरी, ताणें नंबर मागून घेतलो. तूं म्हाका नंबर दी, हांव पळयतां. थँक्यू सो मच फादर. आनी आतां वावर करतात पॅरिशांतल्यो त्यो सगळ्यो हेल्पर्स ऑफ मेरीच्यो सिस्टरी. तुमकां खूब खूब देव बरें करूं. तांकां हांवें सुरवाते पासून सांगलेलें म्हाका तुमच्या आदाराची गरज. तांणी सांगलें आमच्यान जाता तें आमी सगळें करतले. हांव थँक्यू सो मच सिस्टर, ऑल ऑफ यू, सिस्टर पेट्रिसिया, सिस्टर अनिता, सिस्टर पूनम, सिस्टर लीला. आनी आयज आमचे मदेकात आसा तांची प्रोविन्शियल हेल्पर्स ऑफ मेरीची प्रोविन्शियल सिस्टर. थँक्यू सो मच फॉर युअर प्रेझन्स. ती आदी आमच्या पॅरिशान आसलोली. तशेंच PPC मेंबर्स, एक्टीव PPC मेंबर्स, जाणी हो वावर हो आध्यात्मीक ही समरमणी करूंक तशेंच भायलो वावर करूंक जायतो आदार दिला, जायतो तोकोच घेतल्या. तांच्यो मिटिंग्यो जाताल्यो. सगळ्यांक म्हजे दिनवास. तशेंच हेर अशर्स, वॉलंटियर्स वावुरल्यात. सगळ्यांक म्हजे दिनवास. म्हजे केरीत दिनवास दाबोसवाड्याच्या लोकांक, जाणी
जायतो वावर केला म्हजे पासत. देव बरें करूं म्हणटा तुमकां दोर एकल्याक. म्हजे दिनवास म्हज्या मम्मी डॅडीक, जाणी म्हाका मार्गदर्शन केलें, म्हाका वाडयलो, बरी देख दिली. थँक्यू मम्मी डॅडी. हांवें ही तारीख कित्याक निवडली 22 तारीख जावन आसलो डॅडीचो 17वो बर्थडे. आनी 2 वर्सां आदीं हांवें केन्ना फादर जातलो, खंयच्या वर्सा फादर जातलो चिंतूंक नासलेलें. आनी ह्या 2 वर्सां आदीं त्यो मी चिंतताले हांव न्हू, 2 फिलॉसॉफी थियोलॉजी कंप्लीट जाली, ह्या वर्सा जातली. सो हांव तांकां सांगा कितें जावंक शकता, केन्ना रिपोर्ट आमचे हे येतात, ताका हांवें कांय फिक्स करूंक नासलें ह्या वर्सा फादर जातलो म्हणून. केन्ना वर्सां वाडटात, कितें जाता, कितेंय आसता. तांणी जेन्ना म्हजे डायकनेटच्या आदीं ठरलें की सादारणता फुडच्या वर्सा आसतली म्हजें ऑर्डिनेशन, कित्याक 22 तारीख हांवें निवडली, तर घरान आसतना अशें उलयतना मम्मीन म्हणलें डॅडीचो बर्थडे आसा 22 तारखेक, आमी त्या दिसा ऑर्डिनेशन करुया कितें. आनी हाका लागून हांवें म्हणलें हय करुया. आनी हांवें जेन्ना तेन्नाचो एडमिनिस्ट्रेटर फादर एंड्रू डिमेलो हाका म्हणलें ह्या दिसा हांव चिंतता ऑर्डिनेशन करूंक. ताणें म्हणलें ओके, हांव तेन्नाचो आदलो बिशप ऑल्विनाचे लागीं उलयता आनी डेट फिक्स करता. आनी त्या वरवीं ही डेट फिक्स जाली आनी उपरांत नव्या बिशपाक ही डेट कळयली आनी उपरांत हें म्हजें ऑर्डिनेशन ह्या तारखेक केलें. देखून तुमकां सगळ्यांक बिशपाक, फादर एंड्रूक आनी सगळे अरेंज करणाऱ्यांक तुमकां थँक्यू सो मच. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हजो भाव पॉल हाका. हांव 10वी करून घरांसून भायर सरल्या उपरांत ताणें सगळो घराचो आपले जबाबदारी घेतली आनी सगळो ताणें वावर, घरांतलो सगळो एक व्हडलो पूत म्हणून वावर केलो. म्हाका दर घडये ताणें आपलो आधार दिलो, मार्गदर्शन केलें. थँक्यू दाय. तशेंच ताच्या कुटुंबाक, म्हज्या वनयेक एलिस आनी ऑस्टीन तुमकां थँक्यू. म्हजे सांगाता आसतात, म्हजे खातीर मागतात, म्हजे खातीर वावर करतात. म्हजे थँक्यू म्हज्या भयणीक वेरेनिकाक. ताणें म्हाका जायत्या तरेन आदार दिता. जेन्ना आमी ल्हानपणासान वाडताल्या पॉल आमच्यान व्हडलो, ताका लागून हांव जास्ती तेच्या लागीं उलयना नासलो, पूण भयणी कडेन हांव जास्ती उलय आसलो. आमी जें कितें शेअर केल्यात वा कितें तुजो मोग मेवला, सगळ्या खातीर थँक्यू तुका बाय. तसोच ताचो पती मिनीन आनी तांच्या कुटुंबाक देव बरें करूं. तशेंच म्हज्या इश्टांक, म्हज्या सोयऱ्या दायऱ्यांक, म्हज्या बऱ्या मागत्यांक सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आज माझे खूप मित्र मैत्रिणी, माझा मित्र परिवार आला आहे. हिंदू धर्मीय, इतर धर्मीय जे आले आहेत, बाहेर आहेत, माझ्या कॉलेजमधील जे कोणी आले आहेत, त्या सर्वांना मी धन्यवाद मानू इच्छितो तुमच्या मार्गदर्शनासाठी, तुमच्या सहकार्यासाठी. तसेच ह्या म्हज्या पाद्रीपणाच्या तयारेक जायत्यांनी म्हाका आदार दिला, जावं म्हज्या सोयऱ्यांनी, जावं पाद्रींनी, जावं सिस्टरींनी, जावं हेर भावार्थ्यांनी. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. तशेंच आयच्या ह्या मांडावळीन, भायल्या कार्यक्रमांत तशेंच इगोर्जेन वावुरतल्या जायत्या जाणांक म्हजे दिनवास. जावं ती लिटर्जीची तयारी फादर आनंद आनी ताची टीम, ताच्या सांगाता वावुरतले ब्रदर्स. आयचो ह्या कार्यक्रमाचो MC फादर वॉल्विन फर्नांडीस. आयची लादायन म्हटलो तो फादर रेगन मार्टिन्स. तशेंच
सगळे सेमिनरीचे म्हजे सेमिनरियन्स, ऑल्टर सर्वर्स, कॉयर जाणी जायते दीस प्रॅक्टीस केला. जशें फादरीन सांगले ते 3-3 तास प्रॅक्टीस करताले. धाकटी भुरगीं देखून कॉयरान आसली आनी हांव जाणा मे म्हयनो म्हणल्यार सुटयेचे दीस. ह्या कॉयराच्या प्रॅक्टिसेक लागून तांकां सुटयेक वचूंक मेळोंक ना, तांच्यांनी त्याग केला. तुमकां सगळ्यांक म्हजे दिनवास. तशेंच म्हजे दिनवास आतां तुमकां जेयल्या उपरांत जे कॅटरर्स फूड जेवण दितले तांकां वेलांकनी कॅटरर्स बावतीस हाका म्हजे दिनवास. फोटोग्राफी सांबाळतल्या, व्हिडियोग्राफी सांबाळतल्या कार्डोस हांकां म्हजे दिनवास. तशेंच निक्सन हो देखून व्हिडियोग्राफी करता, गोंयसून आयला, ताका म्हजे दिनवास. तशेंच बँड वाजयतल्या रोजारियो बँड हांकां दिनवास. तशेंच आतां मिस जाल्या उपरांत आसगांवचे लायव्ह बँड आसा तांकां पूण म्हजे दिनवास. फादरींची रावपाची जे भायले फादरी येयल्या तांच्या रावपाची सोय करणाऱ्या सबिना हाका म्हजे दिनवास. तशेंच बाकांका जे डेकोरेशन केलां ती सिंथिया टिचर आनी शेरल टिचर हांकां म्हजे दिनवास. तशेंच फादरींच्या जेवणाची हांगासर भितर 2 दीस जे फादर आसात तांकां रांदूची आनी हेर सोय करणाऱ्या सगळे थंय आसणारे कूक, तांची मदत करणारी सगळीं हांकां म्हजे दिनवास. तशेंच पॅरिश हावसान वावुरतल्या हेर जावते स्टाफ तांकां म्हजे दिनवास. तशेंच फादर फेलिक्सान मदत मागली मदर तेरेजाच्या स्कूलच्या स्टाफची, जावते टिचरी, ऑफिसान काम करणारे स्टाफ. तुमी जायती तयारी केल्यात, हांवें पळयल्या. जावती भुरगीं डेकोरेशन केलां. तुमकां सगळ्यांक म्हजे उपकार वाटयता. तशेंच मंडप आनी हेर जबाबदारी घेतल्या एडवर्ड हाका म्हजे दिनवास. LED स्क्रीन तुमी भायर पळयतात ती घातल्या राहुळ, प्रांजल राहुळ पिंगोळेचो हाका म्हजे दिनवास. आनी हेर सोमेस्तांक म्हजे दिनवास, जरी तर हांवें कोणाक दिनवास करूंक हांव चुकला जाल्या. आनी सगळ्यान म्हत्वाचें म्हज्या भाव भयणीनो, हांवें जें उतर काडलां जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे आनी बिशप ऑल्विनान देखून तुमकां उगडास करून दिला. आयज म्हजो खुशालकायेचो दीस. तुमी म्हाका परबी दितल्यात, पूण सदांच खुशालकायेचे दीस आसचे नात. ह्या सगळ्या म्हज्या जिवितान एक बरो यादनीक जावं म्हजे पासत सदांच मागात म्हूण तुमचे खातीर तुमचे लागीं विनंती करता. थँक्यू सो मच. जेवणाचेर आशिर्वाद घालुचे आदीं बिशप एग्नेलोन खुश खबर अनाउन्स करूंक सांगला. ती म्हणल्यार फादर गॅब्रियल फर्नांडीस हाची नेमणूक एसिस्टंट पॅरिश प्रिस्ट मिलाग्रेस कॅथेड्रल सावंतवाडी. सिंधुदुर्ग डायसिसच्या पाद्रींक फकत 2 मिनटां अनवेस्ट केल्या उपरांत स्टाफ रुमानूच रावंक विनंती हा. स्वर्गीच्या बापा, उबी रावया. स्वर्गीच्या बापा, आमी तुका आर्गां आनी दिनवास आनी वाखाणणी करता, तुजी महिमा गायता, कित्याक तुवें आमकां आनी एक फादर दिलाय, फादर गॅब्रियल फर्नांडीस. ताच्या देण्या पासत, ताच्या आपण्या पासत आमी तुका आर्गां आनी दिनवास आनी ताच्या आवय बापाय, भावा भयणी आनी कुटुंबा पासत, तशेंच ताच्या वाड्यांतल्या आनी पॅरिशांतल्या सगळ्या लोकां पासत आनी हांगा हाजीर आसलेल्या पासत ह्या समारंभाक सहभागी जावन आमी ताचे पासत मागलां तुजे लागीं. आनी तुवें आमकां जायती देणी फावो केलाय. आनी ह्या निमतान आमकां आज जें जेवण तयार केलां त्या जेवणाचेर, जेवण तयार केलां तांचेर आनी जे वावुरल्यात हें जेवण आमच्या सामकार हाडूंक आमकां कुडीक भलायकी दिवं. तर ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण हांव मागतां. आनी हो आशिर्वाद घालूंक हांव दोगांय बिस्मा लागीं मागतां.
सर्वेस्पोर तुमची सोफी आसूं आम्हा सगल्यांचेर आनी ह्या जेवणाचेर सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो सुभाम आशिर्वाद घालो.